मेजर कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे कितें येतात अं, ऍक्च्युली पेरंट्स सुद्धा घराडे हँडल करपाक शकता अशें तांच्या बरोबर रावा जी तुमकां ग्रो करपाक हेल्प करतात, जी तुमकां पॉझिटिव्ह वे दाखयतात. दो पॉझिटिव्ह वे इज ऑलवेज डिफिकल्ट. त्याचे रील्स पळयत बसनाकात, न्हिदात. त्या न्हीद जितली इम्पॉर्टंट आसा तितलें कांयच ना जगान. जे तुमचे कामाचे टेन्शन आसा ते दवरा सायडीन. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. भुरग्यां समोर न्हीच. भुरग्यांक तो टायम दिया, फुल अटेन्शन दिया विदाउट मोबाईल एंड गॅजेट्स. टुगेदर टायम एकूच धर तू. नॉर्मली अशें नासता न्ही, आमी तेशें जाल्ले बाकीच्या टिचरींक आमी चड कावन्सिलर टिचरीक चड Close क्लोज आसता. आसता आनी ती तेकडे आमकां वचोंक काय दिसता. हय. आनी पयलीं कितें आहे आमचे फ्रेंड टिचर आमी स्कूल वचूंक मेळपाक शकता तुमकां स्कुलाक सांगू नाका बाकीचे भुरगीं हसतलीं मागीर येवन मेळपाक शकता हय मरे यो इतलें बरें दिसतालें समथींग फील. म्हणजे अशें एक क्लोज सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटान हे मात बरें केल्लें की एव्हरीवेअर देर वॉज अ कावन्सिलर. नमस्कार. म्हणजे खूप खूप स्वागत आसा. एक खुशी येता की आमकां तुमची लायफ जर्नी आयकपाक गावता. तुमी योगा फिल्डान कशी सरली, प्लस तुमी कावन्सिलिंग फिल्डान कशी सरली, दोनी वांगडा चलप समथींग मातशें डिफरंट. तुमी कशी सरली ही आमकां फूल जर्नी आयकपाक जाय. तेज्या पयलीं थोडक्यात न्ही आमकां तुमचो एक फॅमिली बॅकग्राऊंड कसो आसलो तो सांगा. सो हांव हांगचेच मडगांवचेच आख्या रावता आसली आमी पयलीं फ्लॅट आशिल्लो एंड इट वॉज अ जॉयंट फॅमिली. काका मागीर आत्या सगळीं जाणां आशिल्लीं आनी ल्हानपण आशिल्लें बरें. लायक सगळीं आजो आजी सगळीं आसा सो वी ऑल वर टुगेदर आनी बरें चलतालें. एकेडमीक पळोवपाक गेल्यार आय वॉज नॉट दॅट गूड. एवरेज एवरेज लायक का बिलो एवरेज नो 57 ही म्हजी सामकी म्हणल्यार एवरेज. हय एवरेज. 57 वॉज लायक तितलीच पर्संट येताली म्हाका. ताच्या वयर ना सकयल ना. मॅथ्स तर सामकेंच धरपाचेंच ना. सो एकेडमीक वायज आय वॉज नॉट दॅट गूड. म्हजो भाव खूब हुशार कोण ना कोण असतात घरांनी. आनी हांव आय वॉज लायक व्हेरी डल. बट म्हाका म्युजीक सिंगींग तातूंत खूब अशी हें आशिल्ली आवड आशिल्ली पयलींच्यानूच. सो पूण असो काय केन्ना असो प्रेशर पडलो ना की तो शिकता तूं शिकना. सो देर वॉज नो कंपॅरिजन एज सच. चलता तशें चलता. पास जातालें न्ही सो प्रॉब्लेम काय नाशिल्लो आनी पयलीं अशें प्रमोटूय करनाशिल्ले सो पास जावपाकूच जाय. प्रेशरूय नासलो. प्रेशरूय नाशिल्लो बट तशें तरी करतालें. सो टील 8th आय वॉज लायक 57 बी पडटाली. मागीर 8थाक ट्युशन लागलें. सो ट्युशन वॉज गूड. अशें फूल सब्जेक्ट्स घेवचे पडटाले म्हाका बट अशें 57 अशें पडटालें म्हाका. आनी भरतनाट्यमूय शिकलां हांव वेन आय वॉज यंग. मागीर भरतनाट्यम तुमी कितें केलां? भरतनाट्यम एक्चुली थंयूय बी कितें जालें लायक फर्स्ट 3 वर्सां म्हजी बरी गेली सामकी. बट थर्ड इयरा पावतकीर देर वॉज थियरी. थियरी तुमकां जमना जाली. थियरी म्हणजे हांव अशें म्हणजे एकेडमीक वायज सुद्दां हांव आय वॉज नॉट गूड पयलीं सांगलां तशें. सो भरतनाट्यमानूय थियरी येतकीर हांव वाज लायक ओ गॉड आतां न्ही कितें याद उरना आनी म्हाका आवडनाशिल्लें. म्हाका डान्स म्हणजे डान्स करपा जाय आनी वाय थियरी. बट इट इज इम्पॉर्टंट. ऑब्वियसली इम्पॉर्टंट. कळपा जाय न्ही तुका बेस खंयचो. सो तें फेल जालें मागीर सोडलें. सो 3 वर्सां थंय जालीं. बट इंट्रस्ट आशिल्लो सो इवन छूम चननना हांवें पार्टिसिपेट केल्लें वेन आय वॉज इन 5th. तेन्ना म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें. हय. सो डान्सान खूब इंट्रस्ट. सो टील 10th पर्यंत जालें कशें तरी. इवन स्कुलान जे ग्रुप्स आसता पळय म्युजीक गायन अशी खंय वता पॅट्रियोटीक सॉंग्स थंय वताले. सो दिल्ली गेलां हांव स्कुलांतल्यान. लायक इन 8th गेलां हांव. सो नॅशनलाक मेळनाशिल्लें बट स्टेट लेवला महिला नर्तन वॉज द बेस्ट. महिला नर्तनान शिकलां हांव.
फ्रॉम KG1 till 10th. हा ओके. सो थंयच. आणि इन 10th मागीर खूब एफर्ट्स घालचे पडले म्हाका. इट वॉज नॉट इजी जर्नी फॉर मी. टेंथाची पर्संटेज किती असते? जस्ट नॉर्मल विचार. येस 65. 65 खूप झाली. हय. सो फ्रॉम 57 कमिंग टू 65 वॉज व्हेरी हार्ड फॉर मी. इट वॉज नॉट इजी. एव्हरेज गर्ला खातीर खूप मुश्कील हय. आसतली. खूप खूप कठीण आशिल्लें. लायक स्ट्रगल काय. हय स्ट्रगल आशिल्लो, एक्चुअल स्ट्रगल, बिकॉज खूप हार्ड स्टडी करतालें हांव. लायक 8 बी म्हणजे जेवून बी जालें, 9 9:30 न्हिदले, बट 4 उठतालें. चाराक. हय. सो ते करतालें हांव. आनी डॅडी बी खूब सपोर्टीव आशिल्लो. डॅडी मम्मा सकाळीं उठून तांणी च्या करून दिली. कळ्ळें. सो दॅट वॉज देर. आनी ट्युशन लायक अशी हायफाय ट्युशन्स ना, बरोबर. नॉर्मल ट्युशन. ती फूल सब्जेक्ट्स घेताली. अशें ना की मॅथ्स सायन्स, बट ऑल हिस्ट्री जिओग्राफी सगळे. तुम्ही डान्सान असली म्हटल्यार तुम्ही डान्सान प्रोफेशनल करपाक कित्याक जमना? पयलींच काय जावं ना अशें कितें तरी? तुमकां आवड खूब आहा तुमी म्हणटा. हय आवड खूप आशिल्ली, बट प्रोफेशनली चिंतपाक गेल्यार मागीर ती थिअरी आयली. हा थिअरी खातीर तुमी ताका सो सायडीकूच मागीर ते दवरला. आनी नाका, कित्याक अभ्यास हे म्हणल्यार. आनी तेन्ना असो हेय नाशिल्लो की करियर गायडन्स बी कोण दिवपाक, असो इतलो हे नाशिल्लो. सो एक अशें आशिल्लें की 11th 12th हांव आर्ट्सूच करतलें अशें सामकें आशिल्लें. लायक आय वॉज लायक फॉर्म. डॅडीन म्हाका कॉमर्स कॉलेजीन व्हेलें, RMS कॉलान व्हेल्लें म्हाका थंय एडमिशन करुया म्हणून. लायक डॅडीन सांगलें की प्रिंसिपला कडेन उलयलें सुद्दां, उलोवपा लायलें म्हाका. आय वॉज लायक नो, म्हाका आर्ट्सूच जाय. जर तर तूं आर्ट्सान घालना जाल्यार हांव शिकपाना. आनी हांव Direct सांगलें. हय. सो डॅडीन मागीर म्हणलें चल आर्ट्स. आनी म्हजी सगळीं फ्रेंड्स दे वेंट टू कॉमर्स, बट आय वॉज लायक व्हेरी शुअर की म्हाका आर्ट्स जाय. पण तेन्ना अशें आसतालें ना, आपले फ्रेंडा वयता जाल्यार आपूण हय. तेंच्याकडेन दिया, पण तुमी ना. एकदम डिफरंट पाथ चूज कित्याक की केलो. हांवें सांगलें आय वॉज व्हेरी मच अवेअर की मॅथ्स म्हणजे गड्डो. सो नाकाच ते. मॅथ्सा खातीर तुमी आर्ट्स घेतले. मॅथ्सा खातीर आर्ट्साक आयलें. आनी तेन्ना अशी खरें सांगपा म्हणल्यार एतान बी अशी नॉलेजूय नाशिल्ली की आर्ट्सान कितें आसता. तेन्ना अशें करियर गायडन्स येताले टॉक्स दिवपा, बट इट वॉज लायक दिता कितें तरी आनी कांयच कळना. हय. आनी मागीर सो आर्ट्स म्हणल्यार आर्ट्स घेतलें हांव, कित्याक सायन्स तर आउट ऑफ रीच, कॉमर्स म्हणजे मॅथ्स, सो नो. सो आर्ट्स एक ऑप्शन आसा, सो आर्ट्स. मागीर डॅडी आनी हांव गेलीं आमी चौगुले कॉलेजीन गेलीं. सो थंय आमकां कळ्ळें सब्जेक्ट्स कितें आसता. हिस्ट्री आवडटालो म्हाका, आय डोंट नो वाय, बट आय यूज्ड टू लायक हिस्ट्री खूप थिअरेटिक. हय. पूण म्हणजे स्टोरी स्टोरीजां खातीर. सो हिस्ट्री आवडटालें. लॉजीक म्हाका रिजनींग खूब आवडटा. आनी लॉजीक इज ओन्ली सब्जेक्ट वीच इज अवेलेबल इन चौगुले कॉलेज. आनी खंय आसा जाल्यार आतां म्हाका खबर ना, खूब वर्सां जालीं आतां. दीस वॉज इन 2009. इट इज लायक फार अवे. सो तेन्ना लॉजीक वॉज लायक व्हेरी मच इंटरेस्टिंग, कित्याक डॅडीन म्हाका सांगलें लॉजीक म्हणल्यार अशें अशें म्हणजे एक कितें स्टेटमेंट आसतलें ताचे तुवें रिजन काडप. 11th 12th जालें आनी 11th 12th वॉज गूड. म्हाका मागीर आवड येवपा लागली, बिकॉज मॅथ्स ना, सायन्स ना. जेन्ना हे सगळे कट जाले तेन्ना मागीर तुजे सब्जेक्ट तुका आवडटा तेच आसात. जिओग्राफी आय डिडंट टेक, कित्याक की जिओग्राफीन म्हाका अजिबात इंट्रस्ट ना. हिस्ट्री घेतलो. सो अशें जे जाय जाय ते घेतले, सब्जेक्ट चूज केले. आनी 11th 12th वॉज गूड. पूण मातशी मस्ती जाता न्ही तेन्ना. सो बाबा हांगा वचप थंय वचप. बंक बीन खूप मारला हय आसतली. हय हय. खूब मारला, मज्जा केल्या. 11th 12th वॉज गूड. आनी चौगुले कॉलेज, सो चौगुले नांव आयकूनच कळटा. मजा मारल्या खूब. मागीर कितें जालें, वेन BAचो ऑप्शन आयलो. म्हाका BA करपाक नाका आशिल्लें, खबर ना कित्याक, बट कितें म्हणजे 11th 12th केलें, BA केलें.
तशें नॉर्मलशें न्ही, सो आय वॉन्टेड समथींग डिफरंट. सो अशेंच फायंड आवट करता करता म्हजे एकटे सिनियर आशिल्ले, सायली काकोडी. सो फ्रेंड ते म्हजे आनी आमी सोसायटीन सेम रावतालीं आमी ते, सो ल्हानपणाच्यान फ्रेंड. ताजे कडेन उलयलें आनी ते होम सायन्स करपाक गेल्ले पणजे. सो दीस वॉज समथींग इंटरेस्टींग. होम सायन्स कित तरी वेगळें न्ही. ओके म्हणलें. पूण म्हाका याद आसा लायक आफ्टर 11-12 हांवें करियर गायडन्साची हें केल्ली, टेस्ट घेतिल्ली, एप्टिट्यूड टेस्ट. संगतान वचून घेतिल्ली. एक डॅडी कोणे तरी सांगिल्लें. आय वॉज नॉट अवेअर अबाउट इट. म्हणजे अशें कावन्सिलर म्हणून म्हाका तशें कांय नाशिल्लें, बट अशें डॅडी कोणे तरी सांगलें. सो हांव म्हजें आनी एकटें फ्रेंड वी वेंट फॉर द टेस्ट. सो तातूंतल्यानूय कळ्ळें की म्हजे रिजनींग स्किल्स बरी आसा, मागीर अशें आर्टिस्टीक तातूंत बरें आसा, बट नॉट इन समथींग प्रॅक्टिकल. तातूंत तितलें हें ना. मागीर तें कळटकीर मागीर ते सायली कडेन अशेंच उलोवप जालें आमचें, म्हणजे म्हजें उलोवप जालें. सो शी वेंट टू होम सायन्स. सो म्हाका इंट्रस्ट वाडलो, कितें तरी वेगळी डिग्री जाय म्हाका. म्हाका BA घेवपाचें ना. सो मागीर ताजे कडेन उलयलें हांव. सो शी टोल्ड मी कशें आसता, आनी शी एक्सप्लेन्ड मी वेरी वेल, जाच्या खातीर हांव गेलें, नाजाल्यार हांव वचपाचें नाशिल्लें. बेसिकली कितें होम सायन्स कितें आसता? ओके, होम सायन्सान कितें आसता लायक तेन्ना फक्त 3 स्पेशलायझेशन आशिल्लीं. ओके, फर्स्ट इज टेक्सटायल्स, म्हणजे सगळें शिवपाचें, वेगळे वेगळे स्टिचीस शिकयता आनी कितें कितें शिकयता. तातूंत म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लो, शिवपाचें बी म्हज्यान जमनाशिल्लें. ओके, मागीर कुकींग आशिल्लें. सेकंड इज डायटिशन. आतां डायटिशन बी आसात पळय खूब जाणां, सो दे डू होम सायन्स. सो थंय न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स म्हणून एक स्पेशलायझेशन आसा. सो तातूंत तुका केलें जाल्यार तूं न्यूट्रिशनिस्ट जावपाक शकता, डायटिशन जावपाक शकता. तातूंत सायन्स तुजी मातशी स्ट्रॉंग आसपाक जाय, बिकॉज यू नीड टू लर्न अबाउट केमिकल्स, म्हणजे कशे चेंजीस जाता तूं जेन्ना कूक करता. सो ते सगळे केमिकल ते सगळे तातूंत स्ट्रॉंग आसपाक जाय. एंड थर्ड वॉज ह्युमन डेव्हलपमेंट, इन वीच आय वॉज व्हेरी मच इंट्रस्टेड. ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, लायक इन फर्स्ट इयर चायल्ड डेव्हलपमेंट आसता. देर दे टीच यू अबाउट लायक फ्रॉम प्रिनेटल स्टेज, म्हणजे भुरगो पोटान आसतना कसो फॉर्म जाता, थंयच्यातल्यान इन्फन्सी सगळें टील चायल्डहूड सगळें शिकयता तुका इन फर्स्ट इयर. मागीर तातूंत सायकोलॉजीय आसता, आनी सायकोलॉजी म्हजो सामको फेवरेट सब्जेक्ट. कित्याक खूब आवडटालो म्हाका. इवन इन 11-12 चौगुलेन आशिल्लो तो, सो खूब आवडटालो. लायक तातूंत आय स्कोर्ड 80 इन माय बोर्ड्स. इंट्रस्ट वाडत गेलो. हय, सो म्हाका कळ्ळें आय नीड समथींग रिलेटेड टू ह्युमन डेव्हलपमेंट. सो चायल्ड डेव्हलपमेंटान तातूंतय आसता सायकोलॉजी, भुरग्यांची कितें आसता, भुरग्यांक कशें शिकोवप, भुरग्यांची कॅर कशी घेवप, तें सगळें. आनी इवन टेक्सटायल बी तेन्ना फर्स्ट इयराक कशें भुरग्यांचे कपडे कशे शिवप, बीब, खोमशी, मागीर ते लाळे काय कितें म्हणटा पळय ते घालतात ते कशे शिवप. आनी न्यूट्रिशन वॉज लायक नॉर्मल, तुका रेसिपीज दिता, यू हॅव टू कूक तशें. मागीर सेकंड इयर इज ऑल अबाउट एडोलसन्स, which was like very much more interesting, like love, my marriage कशें रेडी जावप, कितें कितें तुका. इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट लव, बट फायनान्शियल, सोशल, हे सगळे प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट्स कशे तकलेन घेवप. सो बेसिकली आतां आमी केन्ना डील करता एडोलसन्सा कडेन, सो वी कॅन टेल देम. सो हे सगळे तातूंत शिकयता इन सेकंड इयर. देन इन थर्ड इयर दे टीच यू अबाउट एडल्टहूड एंड एजिंग, जाणटेपणान सायकोलॉजी कितें आसता. ओके, सो हे सगळे तातूंत येता. सो म्हाका सामकें आवडलें जेन्ना आयकलें हांवें. आय वॉज लायक हांव हांगाच वतलें होम सायन्स. सो मागीर जालें, मागीर ह्युमन डेव्हलपमेंटान हांवें स्पेशलायझेशन केलें थंय.
तो तर सामकी मस्ती केल्या सामकी म्हणजे तो इतले डान्स College केल्या सो जे ते डान्साचे म्हणजे हे आशिल्ले इंटरेस्ट तो थंय काबार जालो कम्प्लीट जालो लायक एवरी खंयचेय आसूं इव्हेंट डान्स आसतालोच आमचो ओके सो थंय सामकीच धमाल फुल कॉलेज लाईफ मी एन्जॉय केलं. एन्जॉय केला मागीर आफ्टर होम सायन्स लायक हांवें सांगलें फर्स्ट इयर थंय शिकयता भुरग्यांक कशें शिकोवप सो जर तर होम सायन्स तुवें केलें बॅचलर देन यू गेट डिग्री टू यू कॅन टीच लायक प्री स्कुलान बी तूं टिचर जावपाक शकता मागीर म्हाका माउंट लिटरान जॉब मेळ्ळो सो थंय जॉब करतना आय वॉज टीचर ऑफ सिनियर केजी स्टुडंट्स आनी तेन्नाच तें स्कूल जाल्लें स्टार्ट झाले हय सो दॅट वॉज इन 14 13-14 आसतलें तें 2013-14 सो तेन्ना गेली हांव आनी म्हजी फ्रेंड्स सगळीं आमकां टिचरीनूच सांगलें आमच्या होम सायन्साच्या की असो असो एक जॉब ऑफर आयला सो ट्राय करा आतांच आमी हरशीं पास आउट जाल्या सो हांव आनी म्हजे एकटे फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड शी वॉज माय क्लोज फ्रेंड आमी दोगांय सिलेक्ट जाली दोघा जाणां कितकडे पडली शी वॉज ज्युनियर केजी टीचर आनी हांव सिनियर केजी सो ते तनुश्री शी वॉज इन होम सायन्स आनी मागीर जालें आमचो लायक जॉब लायफ सुरू जाली सो दे इट वॉज व्हेरी हॅक्टीक फर्स्ट इयर आनी इट वॉज नॉट गोवा बोर्ड माउंट लिटरा झी स्कूल सो खूब हॅक्टीक आशिल्लें आनी खंय तरी क्लॅश जातालें आमचें कित्याक आमी कशें शिकल्या भुरग्याक कशें शिकोवप नेचरा कडेन इंटरॅक्ट करून भुरग्याक शिकोवप डोंट गीव देम पेन्सील हें आमी शिकल्या आनी वी केम टू दीस स्कूल तांचो बोर्ड वेगळो सो दे डू इट डिफरंटली दे टीच यू दे हॅव टू रायट आनी ते खंय तरी क्लॅश जाताले की आमी अशें शिकुना एंड वेर आय एम कमिंग फ्रॉम शिशु भारती महिला नृत्यानांतले ते शिशु भारती विद्या भारती आनी महिला नृत्यान अशें ते सो शिशु भारतीन कशें आसतालें आमकां आमी हातीन पेन्सील म्हणटा ती घेतली ना काडी म्हणटा ती घेतली ना KG1 KG2 आमी थंय वतालीं आनी फक्त एक्टिविटीज थ्रू आमी शिकल्या कलर्स म्हण तेजी तशी चड मजा येता न्ही शिकपाक आनी भुरगीं न्ही तांकां बरोवपा लायल्यार कितें आवडटलें सो खंय तरी आमचें म्हणजे म्हजे पर्सनल व्यू क्लॅश जावपाक लागले अशें म्हणना की ते बोर्ड रॉंग आसा तांचे कितें तरी आसा सायन्स नाल्यार तांची प्रॅक्टिकलिटी कितें तरी आसा बट माय पर्सनल व्यू आय डोंट बिलीव इन दॅट म्हाका कितें अशें भुरग्यांक नेचराक कनेक्ट करून शिकोवप जाल्यार भुरगीं चड शिकता अशीं सो खंय तरी क्लॅश जावपाक लागलें एंड देन म्हाका सदांच मास्टर्स करपाची उमेद आशिल्ली आय वॉज नेवर इन टू लायक बॅचलर केलें जालें सो मास्टर्स करपाचें आशिल्लेंच म्हज्या मनान सो तो एक वर्स हांवें माउंट लिटरान काडलो एंड देन आय केम टू मास्टर्स इन कावन्सिलींग सायकोलॉजी थंय मागीर तुमी रिजायन दिली काय थंय कशें कितें केलें जॉब थंय सोडलें एंड देन आय केम हियर सो थंय कावन्सिलींग सायकोलॉजी म्हणजे सगळें अशें डिफरंट वेज हाव टू कावन्सील स्टुडंट्स ऑर अशें सगळें ते शिकले सो 2 वर्सां कार्मेल कॉलेजीन हांगा कार्मेलान आसा न्ही मास्टर इन कावन्सिलींग सायकोलॉजी कार्मेलान आसा रोझरीन क्लिनिकल सायकोलॉजी सो हांगा ते गेले एंड थंय स्वर्णीम बी आशिल्ले थंय सुद्दां 2 वर्सां काडली गूड एक्सपिरियन्स खूब शिकला थंय मजाय मारल्या खूब आनी थंय सुद्दां आमी कशें शिकल्या लायक प्रॅक्टिकली आमी स्कुलान वचून अवेरनेस करप स्ट्रीट प्लेज म्हणजे तातूंतल्यान चड शिकल्या लायक एक्सप्रेशनान चड तुमच्या शिकल्या लायफान प्रॅक्टिकली चड एक्सपिरियन्स आसा प्रॅक्टिकल चड आसा रेदर दॅन रायटींग आनी आय डोंट बिलीव इन आवडनासलें पयलीं हय पयलींच्यानूच तातूंत सो कशें तरी हांव हातूनच ड्रॉ जालें पळय लायक सो समथींग प्रॅक्टिकल आनी दुसऱ्यांक सांगतनाय प्रॅक्टिकलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट अशें प्रॅक्टिकल आयकपाक आनी शिकपाक चड मजा येता हय सो अशें आय बिलीव
सो हय, सो तशें जालें लायक ते दोनी एंड देन आय वॉज अ कावन्सिलर. सो गोंयान कॉलेज कावन्सिलर वॉज द जॉब दॅट टायम. आनी तेन्ना कसो आसतालो लायक पार्ट टायम इट वॉज. सो पार्ट टायम म्हणजे दीस विकान 3च तुमी वचप कॉलेजीक. ओके. ओके आनी इट डिडंट सर्व एनी पर्पज. when you are going in college, obviously तू थंय आसपाक जाय. You need to be there. ना भुरगीं कित्याक येतलीं तुज्या वांगडा? ओके. वळख आसपा जाय न्ही. हो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तेन्ना पयलीं पार्ट टायम आशिल्लो. सो थंय जॉयन जालें हांव. 2 वर्सां हांवें एकूच वर्स हांवें कार्य कॉलेजीन केलां आनी 2 वर्सां हांव CESआन गेलें मागीर. सो CESआन वॉज गूड एक्सपिरियन्स. थंय बी तशेंच आसतालें पूण विकान 3 दीस वचप. कोण येता तांकां कावन्सिलींग करप. आनी खरें सांगप म्हणल्यार इट वॉज जस्ट आफ्टर माय मास्टर्स. सो तेन्ना हांवूय बी तितलें रेडी नासता न्ही. सामकी तुमी फ्रेशर. फ्रेशरली. हय. सो तेन्ना असं म्हाका अशें हें जावना की आय एम डुईंग समथींग गूड अशें म्हाका दिसूना. कित्याक डुईंग हय. आसा जॉब आसा, हांव जॉब करता अशें आशिल्लें तुमी तें. फ्रेशर आहले न्ही. हय आनी तेन्ना तो जॉब जॉब मेळ्ळो समथींग तशें आशिल्लें. मागीर GEDC लायक गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांणी जॉब काडलो स्कूल कावन्सिलर्स. सो थंय कशें आसतालें लायक तुका स्कूल्स अलॉट करतात. वन्स यू गेट जॉब तुका स्कूल्स दिता वेगळी वेगळी. आनी अशें ना की तूं मडगांवचे स्कुलां मेळटली. तुका खंयचीय स्कुलां दिता. हय. सो म्हाका वन वॉज आदर्श वीच वॉज वेरी क्लोज बाय. ओके. आदर्श, एक काणकोण बलराम स्कूल आनी एक रिवणा उत्कर्श स्कूल. सो 3 दीस अशें 1, 2, 3. सो तुजो शेड्यूलूय सारको ना धड. म्हणजे तूं कशें जाता एक सकाळी उठलें एंड यू हॅव टू रन हियर यू रन देर. बट आय लर्नड अ लॉट ओवर देर. स्ट्रगल शिकलें हांव. वी हॅव टू स्ट्रगल इफ यू वॉन्ट टू बी समवेअर. ओके. आनी आय वूड लायक टू मेन्शन म्हजे सुपरवायझर आशिल्ले थंय. थंय कशें आसता लायक तुमचो एक ग्रूप आसता एंड यू हॅव वन सुपरवायझर. सो कावन्सिलर्स आनी एक सुपरवायझर्स आनी ते हायर सेकंडरीन आसता सुपरवायझर. आनी आमी स्कुल्सांनी आसता. सो सगळ्यांनी गव्हर्मेंटान हें मात बरें केल्लें की एवरीवेर देर वॉज अ कावन्सिलर. स्कुलांनी आसा, हायर सेकंडरीनूय आसा आनी कॉलेज कावन्सिलरूय आसा. बट दॅट टायम इट वॉज पार्ट टायम. बट आशिल्लो. अशें ना की कावन्सिलर नाशिल्लो. कावन्सिलर आशिल्लो. कित्याक वेन आय वॉज इन स्कूल कावन्सिलर म्हणजे कितें तें सुद्दां खबर नाशिल्लें. पेरंट्सांक कळावं नासलें न्हू. पेरंट्साक सोड आमकां खंय कळटालें कितें कावन्सिलर. पूण वेन आय वॉज अ कावन्सिलर म्हज्या मनान इतलीं भुरगीं येतालीं. बट आय वॉज लायक आमच्या टायमार कितें जातालें अशें म्हणजे कोण मस्ती करता ताका कावन्सिलरा वांगड्यान धाडटाले मस्ती करनाका असले डायलॉग्स आसताले तेन्ना. सो बट इट चेंज अ लॉट. कावन्सिलराचो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो चेंज जालो आनी वीच वॉज व्हेरी गूड. कित्याक की खूब गरज आसता. ओके. सो GEDCन पावतकीर ते गेल रिबेलो वॉज माय सुपरवायझर. थंय म्हाका एक्चुली कितें कावन्सिलींग तें कळ्ळें. म्हणजे कशें तुवें कितें करपाक जाय तें म्हाका GEDC थ्रू शिकलें हांव. सो थंय कितें जातालें तें आमकां 2 म्हयने अंडर दवरिल्ले बिकॉज वी आर फ्रेशर्स. सो कोण कोण सुपरवायझर्स नाजाल्यार कोण कोण कावन्सिलर्स आसा तांच्या म्हऱ्यान दवरिल्लें आमकां. आनी हांव लकिली ताज्या म्हऱ्यान पडलें गेल. ओके. सो शी वॉज डुईंग हर जॉब व्हेरी वेल. आनी ताजे कडल्यान शिकलें हांव की बाबा रेपो पयलीं कसो बिल्ड करपाक जाय. रेपो बिल्ड करप फर्स्ट इम्पॉर्टंट.
with all students in school. And you are not just going in one school. And तेन्ना ते कावन्सिलरूच आशिल्ले. When जेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयली आमकां, that time she applied and मागीर ते सुपरवायझर जाले. बट ते 2 महिने जे आमकांय कोणाय बरोबर घातिल्ले, that time she was also a counselor. सो ताजे कडल्यान कळ्ळें म्हाका की स्कुलांनी कशे प्रोग्राम्स प्लॅन करपाक जाय, एक्टिविटीज करपाक जाय, नाल्यार भुरगीं येना. As I told you, practical is so important. So ही सगळी एक्टिविटीज मागीर स्ट्रीट प्लेस करपाक तांकां शिकोवप, मागीर तांणी करप, हे सगळें म्हाका कळ्ळें ताजे कडल्यान की हे कितलें इम्पॉर्टंट. आनी हांव कांयच करनाशिल्लें when I was just a counselor अशें आशिल्लें तेन्ना. आनी मागीर म्हाकाय अशें दिसलें की when I will be a counselor, this is something I need to do. म्हणजे आतां ते 2 महिने तेन्ना जॉईन जाल्ले न्ही, सो एट दॅट टायम वी वर अंडर समवन. सो तेन्ना ते ताका पळयलें हांवें, ताजे कडल्यान खूब शिकलें, ऑर्गनायझींग स्किल्स शिकले ताजे कडल्यान. आनी माय नेक्स्ट एकेडमीक इयर दॅट वॉज इन 2017 बी आसतलें ते. 17 त्या इयराच्यान आय वॉज अ काउन्सिलर. ओके, सो तेन्ना मागीर म्हाका ही 3 स्कुल्स मेळ्ळी, आदर्श, उत्कर्श आनी बलराम. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आनी खूब डेज असतात, म्हणजे टॉबॅको अवेअरनेस डे, कितें कितें डेज असतात, कॅन्सर, हे सगळे डेज सगळे असतात. हय, कसलो ना कसलो आसता. सो म्हाका ताजे कडल्यान शिकलो की आय हॅव टू डू स्टडी. कसलो डे आसा, हांव कितें करपाक शकता. इवन आमकां जीडीसींतल्यान येताले की हो डे आसा, यू हॅव टू डू सम एक्टिविटी इन युअर स्कूल. सो मागीर हांव अशें एसेंब्लीक भुरग्यांक सांगप, उलोवपा दिवप, आर्टिकल दिवप, नाल्यार तांकां प्ले करपा लावप. सो हें हांव सगळें नॉर्मली अशें नासता न्ही, आमी जशें जाल्ले बाकीच्या टिचरींक आमी चड काउन्सिलर टिचरींक चड Close क्लोज आसता. आसता, ती ताचे कडेन आमकां वचोंक काय दिसता. हय. आनी एका पयलीं कितें आहा, आमचे फ्रेंड टिचर आमी स्कूल वचूंक मेळपाक शकता तुमकां, स्कुलाक सांगू नाका, बाकीचे भुरगीं हसतलीं, मागीर येवन मेळपाक शकता, हय मरे यो. इतलें बरें दिसतालें, समथींग फील म्हणजे अशें एक क्लोजनेस, कित्याक एक तर आमी काय शिकयना तुमकां, अशें म्हणजे शिकयता, वी टीच अबाउट मॉरल व्हॅल्यूज, म्हणजे वॉट आर थिंग्स वी नीड टू प्रॅक्टिकली, जी गरज आसा ते शिकयता. आनी इट्स नॉट लायक आमी तुमची एक्झाम घेतली. सामकें, पूण आमी खबरी मारताले बाकीच्या टिचरींची कंप्लेनी त्या टिचरीक वचून सांगप. आय नो, पूण ते हांगा नाका उलोवपाक. एक्चुअली भुरग्यां मदीं इतली क्लोजनेस आसता. हय, दॅट इज देर. हय, अशें क्लोजनेस इज इम्पॉर्टंट, कित्याक फायनली काउन्सिलर न्ही. देन 2 वर्सां हांव जीडीसीन काम केलां. बिफोर कोविड 2020 पर्यंत हांवें काम केलां इन जीडीसी. सो थंय हांवें खूब अशे प्रोग्राम्स करप हांव, आनी भुरगीं खूब येवप सारकी अशी, मजा येताली. आय रियली एन्जॉयड दॅट जॉब, दो इट वॉज व्हेरी मच हेक्टीक, कित्याक तुका सारको शेड्युलूच ना. मंडे तूं आदर्शान वता, ट्युजडे तूं बलरामान वता, वेनसडे तूं उत्कर्शान वता. सो तूं सकाळी उठपाचो टायमींग तुजो 3 दीस वेगळो. हांगा आसतना तूं लेट उठ, थंय आसतना तूं बेगीन उठ, आनी थंय आसतना तूं ताजे बेगीन उठ. सो इट वॉज हेक्टीक, बट आय लर्नड अ लॉट. आनी थंय सगळें आमकां कळ्ळें की हाव वी नीड टू मॅनेज एवरीथींग, लायक मेंटेन करप इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आतां तूं आयलो म्हज्या घरान, एकूच सेशन सुद्दां घेतलें, बट आय हॅव टू मेंटेन इट. पेपर आर, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, कित्याक आमची सेफ्टी, तुजीय सेफ्टी. फाल्यां समज तूं आनी कोणा कडेन वता, हांव थंय काउन्सिलर ना, आय नीड टू प्रोवायड दॅट इन्फॉर्मेशन टू दॅट काउन्सिलर जर तर ताका गरज आसा. सो दीस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, वीच आय लर्न ओवर देर. मागीर जालें, 2 वर्सां जालीं थंय. मागीर कोविड आयलो, सो आय वॉज एट होम. आतां योगाची जर्नी जाता सुरू. कोविडान म्हणजे मम्मा इज, खरें म्हणल्यार आय वॉज नॉट इन टू योगा एट ऑल. म्हणजे योगा कितें तें जाणट्यांचें,
कळ्ळें. असो मायंडसेट आशिल्लो म्हजो वेन आय वॉज यंग. आणि अशें दिसता योगान कितें जाता ते बेश्टे अशें करप तातून कितें जाता जावन जावन म्हणजे कितें अशें कितें तरी हेवी करपाक जाय. सो आय वॉज गोईंग फॉर झुंबा क्लास. झुंबाच करतालें हांव. आनी फॉर मेनी इयर्स लायक वेन आय वॉज इन मास्टर्स तेन्ना हांव जॉयन जाल्लें झुंबा टील म्हाका दिसता 2018. सो 2016च्यान 2018 3-4 वर्सां हांव झुंबाक गेलां. आनी सामकें हांव डायहार्ड फॅन ऑफ झुंबा. म्हणजे कितलेंय काम आसूं, कितलेंय कॉलेजीचें काम आसूं, जॉबाचें काम आसूं, कितेंय आसूं, झुंबाकान चुकोवंक ना. चुकोवना. कसो ना, कित्याक आय यूज्ड टू फील व्हेरी मच पॉझिटिव्ह. एक्सरसाइज इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. सो मेंटली खूप रिलॅक्स जातालें. आनी एज आय सेड आय वॉज इनटू डान्स. सो झुंबा इज ऑल अबाउट डान्सिंग. सो झुंबा केलो. या आय एन्जॉयड इट. आनी मम्माक म्हणप कितें तें योगा करता, योगान कितें जातलें. आनी इवन फिटनेस म्हणपाक, स्लीम रावपाक, ते सगळे कॉन्सेप्ट घेवन आय वॉज. आनी आमकां मास्टर्साक शिकयतालीं न्ही हाव एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टंट मेंटली तूं बरें उरपाक. सो म्हाका कितें तरी जाय आशिल्लें. सो आय वॉज गोईंग फॉर झुंबा. मागीर कितें जालें, एकदां असो टर्निंग पॉयंट आयलो की क्लासीस नाशिल्ल्यो. 1 म्हयन्या खातीर कितें क्लासीस नाशिल्ल्यो. हांव म्हणलें शी आतां हांव कितें करतलें, क्लासीस ना झुंबाच्यो. आनी घरा कडेन हांव करपाक शकना. इवन युट्यूब लावन बसलें जाल्यार वाज येता मागीर एक कितें अशें जाता. कित्याक थंय सगळे लोक आसता. यू ते गेट दॅट मजा. एनर्जी, लायव्ह म्युजीक, तो मजा येता न्ही. आनी हांगा सो अशें जायना जालो मागीर एक्सरसाइज. मम्मान कितें म्हणलें, आगो एकूच दीस यो आनी पय. आनी म्हणलें ओके फायन. इतली फोर्स करता न्ही, चल वचून पळोवया कितें जाता तें योगान. आनी म्हजो तो योगा इन्स्ट्रक्टर आशिल्लो दिपा केरकर तिचें नांव, डॉक्टर ती. आनी आय वेंट देर. एकूच आतां फर्स्टूच म्हजी क्लास ही योगाची. तूं बिलीव करपाना म्हाका इतलें रिलॅक्स फील दिसलें. पयलेच्या वचून. हय, म्हणजे ते स्ट्रेचीस जे म्हाका दिसताले तकलेन की कितें तें अशें केलें तशें केलें म्हणून, ना. वेन यू आर रियली डुईंग इट, इट इज कम्प्लिटली डिफरंट. किंवा तुजी ती शीर ते हे सगळें ओपन जाता. तुजे मसल जो टायट जाल्लो आसता तो ओपन जाता. एंड यू रियली तुजे ते सगळे मसल्स, तुजे सगळे वेन्स, तुजे खरें सांगता रिलॅक्स जाता. आय फेल्ट सो गूड ओनली आफ्टर दॅट वन क्लास. कित्याक योगा कसो आसता तुजो, स्टार्टींग ती आमकां प्राणायाम करताली. मागीर सगळे अशे पोजीस सामके, म्हणजे तेन्ना ते म्हज्या खातीर डिफिकल्ट आशिल्ले. लायक जे बारीक बारीक पोजीस आसताले. बट वेन आय यूज्ड टू डू दॅट टायम इट वॉज लायक आवय अशें जातालें. आनी सो दॅट वॉज इम्पॉर्टंट. ते जावपाक जाय आसता बॉडीक. आवय कितें, इट इज नॉट इजी, इट इज हार्ड. कित्याक आमकां दिसता माउंटन पोज, बेजीक पोज, हेच तेक नाशिल्लें म्हजें. हिल्सूच तेक नाशिल्लें. हांव करतना कितलो फरक कळटा. हांव मेंटली रिलॅक्स जालें, फील जालें. फूल वीक गेलें हांव. 2018च्यान हांव योगाक गेलें. मागीर हांवें योगाच धरलो, तिजे कडेन वचपा लागलें. आनी 2019 कितें तरी झुंबा ऑटोमॅटीक मागीर सुटले. सुटलो. आसूं योगा आसा न्ही. आनी अशें ना की योगान म्हजें जायना. जो वर्कआवट म्हजो झुंबान जाता तो योगान जायना अशें ना. जाता. तोय तितलोच डिफिकल्ट आसा आनी तोय तितलोच तुजो घाम गळटा. सो मागीर 2018-19 योगा क्लासीस आशिल्ल्यो. बट मागीर कितें जालें, हांव आनी मम्माच वचपा लागलीं तिचे कडेन.
मागीर सक न्ही ते थोड्यांक येवपा मेळना थोडी मागीर अशें करून सगळीं अशीं गेलीं आनी आमी 6 जाणां कितें वतालीं आनी ती अशी केन्ना तिणें प्रमोट करूं नाशिल्लो लायक फ्रॉम सोसायटीन कोण तरी वताली तिच्या थ्रू मम्माक कळिल्लें सो अशे थोडेशे लोक तिणेन घेतिल्ले अशे योगा क्लासीक आपल्या आनी प्रमोशनल केन्ना नाशिल्ली ती योगा अशी आपूण क्लासीस घेता अशें केन्ना तिणें करूं ना पूण मागीर ते तिकाय बी हें जावपा लागलें कित्याक ती कामाक वता आनी मागीर येवून हांगा योगा घेता आमचो सो मागीर तिणेन स्टॉप केलें आमी दोगूच जाणां म्हणटगीर मागीर जालें 2019 ब्रेक पडलो एंड 2020 कोवीड घरा कडेन कांयच ना आतां कितें करप आनी तेन्ना हांवेन GDC सोडलें कित्याक की डॅडी म्हणपा लागलो कोवीड बी आसा कित्याक तूं बसीन ट्रॅव्हल बी करप नॉट सेफ सो ओके म्हणलें हांवेन सो जॉब तेन्ना नाशिल्लो आनी तेन्ना हरशीं म्हणून वर्क फ्रॉम होम आशिल्लें लॉकडावन सो मागीर योगा म्हाका कितें दिसलें खबर ना म्हाका कितें जालें and I just started posting randomly on Insta about yoga. आणि असे likes येवपा लागले people started getting inspired by what I'm posting आणि ती विचारपा लागली आनी मागीर अशेंच तातूंतल्या तातून कितें जालें तूं जाणा आसतलो म्हणजे कितें तूं जर तर तुका जाय जाल्यार ते मागीर पॉप जायत रावता फेसबुकार इंस्टाग्रामार सो योगा क्लासीसाचे म्हाका पॉप येवपा लागले की क्लास हांगा आसा ओपन आसा हांव लायक ओके चल एक करुया तेन्ना म्हाका एक वायट दिसलें सगळ्यो फॉरेन कंट्रीज ज्यो आसा त्यो आमकां योगा शिकयता आनी खंय तरी म्हाका खरेंच वायट दिसलें दिस इज समथींग आमच्या कल्चरांतल्यान आयला हांव झुंबाक वतालें वेर वी आर हेडिंग अशें जालें म्हाका आनी हांव तांचे थ्रू शिकलें टिचींग कशें करप तो बेश्ट 3000 कितें तरी कोर्स आशिल्लो सो आनी यू हॅव टू आन्सर एग्जाम ती बी कितें आन्सर तुवें हांगा बरोवप आन्सरा फोटो मारून धाडप सो इट वॉज जस्ट अ बेसीक कोर्स जो हांवें केलो आनी मागीर करतकीर अशें म्हाका दिसलें लेट्स टेक ऑनलायन क्लासीस कित्याक खूब जाणां म्हाका विचारपा लागलीं तूं कशें करता योगा पोस्ट करता तूं इतलें आनी मागीर हांव फायंड आवट करपा लागलें की वीच पोज इज बेनिफिशियल फॉर वॉट म्हणजे कित्या खातीर बरो पडटलो इवन म्हाका थोडी विचारपा लागलीं आपल्याक हो प्रॉब्लेम आसा हांव खंयचो योगा करूं सो आय स्टार्टेड फायंडींग आवट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट मागीर इन्फॉर्मेशन काडटा मागीर म्हाका खूब इंट्रस्ट वाडलो आनी कांय काम ना न्ही तेन्ना लॉकडावन सो हांव तातूंत खूब अशें सर्च करपा लागलें दॅट टायम आय लर्न अबावट कुंडलिनी शक्ती सो तेन्ना हांव शिकलें की अशी चक्रा आसतात आमच्या आंगान सो म्हजो इंट्रस्ट वाडत गेलो एंड देन आय लर्न की योगा शिकता जाल्यार तुका हें सगळें शिकपाक मेळटा आनी मागीर जालें अशें विडियोज करत रावलें एंड देन वन म्हजो योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणजे जाणेन म्हाका थियोरेटिकल नॉलेज दिली अबावट ऑल दीस वैष्णवी हेगडे सो ताणेन म्हाका अप्रोच केलें की आपूण क्लास घेता सो यू कॅन बी इन्स्ट्रक्टर आनी तेन्ना हांव फ्री क्लासीस घेतालें ऑनलायन जस्ट फॉर माय कजन्स सो ती कजन्स येवप आनी हांव योगा शिकयतालें तांकां आनी म्हाका खूब मजा येताली सो आय फेल्ट की वाव दिस इज समथींग आय रियली लायक मागीर तेन्ना ताणेन अप्रोच केलें पळय म्हाका ते वैष्णवी हेगडे सो वेन शी अप्रोच मी शी टोल्ड मी की हांव तुका कोर्स दिवपाक शकता यू जस्ट हॅव टू लायक लर्न एंड देन आन्सर वन एग्जाम PQMS म्हणून तें सो तातूंत तुवें आन्सर करप एंड वन्स यू आन्सर इट आनी तूं जर तर क्लियर जालें तातूंत देन यू आर इन्स्ट्रक्टर
खूप उमेद झाली. हांव म्हणलें वाव दिस इज समथींग जे म्हाका जाय तें मेळटा. आनी अशें ना की आय वॉज सर्चिंग, तेच अशें अप्रोच केलें म्हाका. सो आय वॉज व्हेरी ग्रेटफूल. आनी हांवें खरेंच अशें एक्सपिरियन्स केला जेन्ना हांवें योगा जर्नी स्टार्ट केली. हे जे पॉझिटिव्ह हें आसा ते एक्चुली म्हजे कडेन अट्रॅक्ट Automatic जाताले. म्हणजे ऑटोमॅटीक कळ्ळें. आय वॉज गेटिंग ऑपॉर्च्युनिटी. अशें ना की म्हाका ना. इवन आय गॉट दीस जॉब इन कार्य कॉलेज. असोच जालो तो. कॉल आयलो म्हाका की वेकन्सी आसा, जॉइन जावपाक शकता. आय वॉज लायक येस वाय नॉट. एंड आय जॉइन. सो अशें म्हाका अशें दिसलें की स्पिरिच्युअलिटी वाडटा तुजी, पॉझिटिव्हिटी कनेक्ट जाता. कनेक्ट जाता, लायक ग्रेटफुलनेस वाडटा तुजें. सो इट इज म्हणजे बियॉन्ड, म्हणजे हांव एक्सप्लेन करपाक शकना. सो इट इज अशें म्हाका खूब एक्सपिरियन्सीस आयले. देन आय सेड करुया कोर्स. मागीर ताजे कडेन कोर्स केलो, शिकलें एंड आय लर्न अ लॉट. लायक सगळे स्पिरिच्युअल नॉलेज, वेदास, खंयचे खंयचे वेदास आसा ते सगळे आसता तातूंत. यू हॅव टू लर्न अबाउट एवरीथींग. आनी मागीर थंयच्यातल्यान म्हजी योगा इन्स्ट्रक्टर जर्नी स्टार्ट जाली. तुमकां ते एक्चुअली चड मजा कितून येता भितून, की कावन्सिलींग म्हणून काय इन्स्ट्रक्टर म्हणून चड मजा कितून येता? वो आतां एक सामकोच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, कित्याक की आतां एन्झायटी इश्यूज हे सगळे अशे वाडल्यात. एन्झायटी म्हण, मागीर लोनलीनेस म्हण, डिप्रेशन म्हण, हे सगळे इतले वाडला. आनी खंय तरी म्हाकाय असो हे मेळ्ळें वेन आय लर्न योगा. म्हाका भुरगींय खूब इन्स्पायर जातात, कित्याक की हांव योगा करता, पोस्ट करता. सो दे सी and I motivate them to do yoga. And it both are interlinked. Mental health तुझी आणि when you are doing some physical activity, both are interlinked. तुमचे अननोईंगली सगळे गजाली कनेक्ट सगळे झाले. कनेक्ट झाले. सो समवेअर आय एम व्हेरी ग्रेटफुल की हांव योगाही करता एंड आय एम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एज वेल. कित्याक की ते खूब कनेक्टेड आसा. केन्ना केन्ना अशें इवन कावन्सिलिंगाक बी अशें जेन्ना उलोवप जाता, लायक इट जस्ट हॅपन्स. सो खंय तरी हांव जे योगांतल्यान शिकला, तूं कांयच करपाक शकना, नथींग इज इन युअर हँड. हे सगळें हांव योगांतल्यान शिकला बिकॉज देर इज भगवत गीता इन इट. सो इट इज हेल्पिंग मी वेन आय एम कावन्सिलिंग समवन. सो योगाची नॉलेज जी आसा ती म्हाका हेल्प करता हातून वेन आय एम कावन्सिलिंग समवन. सो इट वॉज समथींग व्हेरी मच म्हणजे एड ऑन टू माय कावन्सिलिंग कोर्स, आय कॅन सी. आनी आय कॅन ऑलवेज सजेस्ट सम पोजीस, हे करून पळय. नाल्यार हय, मेडिटेशन आसता आमचें. लायक मेडिटेशन म्हणजे लास्टाक जो आमचो हें आसता कूल डावन सेशन. सो तातूंत सुद्दां आमी वी गायड यू. सो ते आमी करपाक शकता विथ क्लायंट. सो इट हेल्प्स मी. सो अशें ना की हे एक वेगळें आनी हे एक वेगळें, बट बोथ आर लायक कनेक्टेड. तुम्ही भुरग्यांक कॉम्बो दिता, कॉम्बो पॅक. कॉम्बो पॅक. हय, दोन्ही करा. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी म्हजो स्वताचो एक्सपिरियन्स आय कॅन टेल, कित्याक हांवूय बी खूब अशें पयलीं बी लायक इवन बिफोर झुंबा कांय फिजिकल एक्टिविटी नासताली न्ही म्हज्या लायफान. सो खूब एंग्शियस जावप. बारीक सुद्दां कितें आसलें जाल्यार इतलें टेन्शन जावप. सो देर आय पर्सनल एक्सपिरियन्स मेळटा तेन्ना कळटा न्ही तुका की हाव मच इट इज लायक इम्पॉर्टंट. तुजे एक्सरसायज कितलो इम्पॉर्टंट टू हॅव अ गुड मेंटल पीस ऑर ती स्टेट. पूण योगा कित्याक एड ऑन, कित्याक की इट इज नॉट जस्ट तुजें फिजिकलूच हें न्ही. सो तुजे हॅपी हॉर्मोन्सूच रिलीज जायना, बट ओवरऑल तुजें इट इज लायक होलिस्टीक तुजो पॅक तो. फिजिकल वेलबिंग जाता तुजें, मेंटली वेलबिंग जालेंच. की तूं पिसान करता, कितें करता तें स्लोली करता. तुजें फूल अवेरनस तुज्या बॉडीर आसता.
each and every part with your breath. सो तुझे फूल फोकस थंय आसता आनी इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट की त्या मोमेंटान आमी रावपाक जाय. सो दॅट इज समथींग आय लर्न फ्रॉम योगा. आनी योगान वतगीर म्हजें तें एंजायटी इवन समज आतां हांव उलयतां तुजे कडेन, हेच जर तर 4-5 वर्सां पयलीं आशिल्लें, हांव खूब आबोजपणान उलयतलें आशिल्लें. बट नाव आय एम व्हेरी काम वेन आय एम एक्सप्लेनिंग समथींग. सो हो खूब डिफरन्स आय कॅन सी म्हज्याच मदीं. सो दीस इज वॉट आय टेल. इन केस जर तुमच्या लायफांसून जर योगा परत काढून घेतलं जाल्यार कशें जातलें? नो, आय कांट थिंक अबाउट इट. तुमच्या लायफान खुबशे भुरग्यांचे प्रॉब्लेम सुद्दां पयले हय. आसतले आनी खुबशे मेजर कॉमन प्रॉब्लेम भुरग्यांचे कितें येतात? एक्चुअली पेरंट्स सुद्दां घरा कडेन हँडल करपाक शकता अशें. आय फील आतां जी भुरग्यांची एंजायटी आसा पळय, एंजायटी प्रॉब्लेम खूब वाडला. मेनली बिकॉज आतां इतलें स्टिम्युलेटींग आसता एक्सपोजर आमचो. सादेंच धर, रिल्सूच धर, कंटिन्युअस तूं म्हणजे तुकाच बाबा पॉज ना. आनी प्रत्येक रील्स आपल्याकडे अट्रॅक्ट हय. करता न्हू ते. हय. पॉजूच ना, तूं चेंज करीत रावता. अरे बाबा राव. आमच्या टायमार जेन्ना इंटरनेट म्हणटाले ते अशे फेसबूक बी अशे लोड जाताले. तेन्ना जस्ट स्टार्टेड जाल्लें. हय, लोड जाता आनी आमी रावतात. आमकां अशें बेगीन. पेशंट संवय जाली. तेन्ना तशें नाशिल्लें. आतां वायफाय जस्ट अ स्वायप. आनी एंजायटी इश्यूज इतले वाडल्या बिकॉज ऑफ दीस स्टिम्युलेटींग एक्सपोजर. सगळे बेगीन जाय. रावप हो कॉन्सेप्ट गेलो. सो ती एंजायटी वाडत गेल्या. मातशें रावचें पडलें मनीस एंशियस जाता. सो हे प्रॉब्लेम्स खूब वाडल्या. सो घरा कडेन कशें हँडल करपाक शकता पेरंट्स? व्हेरी इम्पॉर्टंट इज लायक टुगेदर टायम दे स्पेंड विदाउट Without मोबाईल एंड गॅजेट्स. टुगेदर टायम. एकूच धर तूं मील्स, वेन यू आर हॅव्हिंग मील्स. पेरंट्स विथ चिल्ड्रन विदाउट देअर कसली टेक्नॉलॉजी हातीन. मोबायलूच न्ही, टीव्ही सुद्दां बंद आसपाक जाय. उलयात भुरग्यां कडेन, भुरग्यांचें कितें चल्लां लायफान. फक्त पेरंट्सांनी म्हाका अशें दिसता की टायम दिवचो भुरग्यांक. जेवता तेन्नाच दियात तुमी. आनी एक हांवें वर्कशॉप एटेंड केल्लो, थंय हांवें शिकिल्लें की सकाळीं जेन्ना उठ्ठात तेन्ना भुरग्यां बरोबर टायम स्पेंड करपाक जाय. मे बी 10 मिनटां स्पेंड, बट उठून तुमी म्हणजे भुरग्यां कडेन उलयात, नाल्यार कितें डिस्कस करा, गूड मॉर्निंग कितें उलयात. मागीर जेन्ना तुमी कामाच्यान येता, आतां इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक की बोथ पेरंट्स आर वर्किंग एंड वी हॅव टू वर्क. ऑप्शन ना. आतांची लायफस्टायल जशी आसा तशी जर तर तुका जगपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू, बोथ पेरंट्स हॅव टू वर्क. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट वन्स यू कम फ्रॉम युअर वर्क, जे तुमचे कामाचे टेन्शन आसा ते दवरा सायडीन. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. भुरग्यां समोर न्हीच. भुरग्यांक तो टायम दिया, फूल अटेन्शन दियात. अशें ना की बसला तूं मोबायलार बसला उलयता. नो, विचारा कितें जालें स्कुलान, सो दॅट दे अंडरस्टँड की कोण तरी आसा आपल्याक येवन विचारपाक. आपूण कोणाक तरी घरा येवन सांगपाक शकता. सो मे बी 10 मिनटां दियात तुमी, पूण दियात. आनी एक्सक्लुझिवली भुरग्याक दियात. असो न्ही की तूं आनी कितें काम कर सांगो कितें जाल्यार, नो. बट बी देअर विथ देम. आनी रातचें न्हिदचे पयलीं हे 3 टायम तुमी जर तर टायम दिलो भुरग्याक, बारीकसो डिफरन्स हो, बट व्हडलो चेंज करपाक. हय.
कारण वय चालले कारण न्ही खुबशे पेरंट्स सुद्दां ते तुमी म्हटले फूल बिझी नासता बिझीच असता. पेरंट्स काय म्हणटा की मेजर प्रॉब्लेम एक कळात न्ही जाल्यार एक सोल्युशन काडपाक शकता टिचरी म्हणून कितले काडटली सोल्युशन हय स्कुलांनी हय आनी आनी एक तुमकां कितें दिसता आतां भुरग्यांनी एज्युकेशन खंय तरी न्ही सडन भुरगो वयरूच चडटा आनी सकयल जाता मे बी रेशो कितें आसतलो मेन रेशो कितें आसतलो वयर चडटा आनी सकयल देंवता एज इन एज इन आतां पयलीं तुमी स्पोर्ट्सान आसली उदा जाल्यार स्पोर्ट्स आनी एज्युकेशन बॅलन्स करताली हय आतां पळयत जाल्यार भुरगे एज्युकेशन जाल्यार एज्युकेशन बेटर जायत वयतात हय. आनी स्पोर्ट्सान जाल्यार स्पोर्ट्सानूच जायत हय. वयतात सो मे बी कित्या खातीर जाता बॅलन्स जावपाक जाय एक्चुअली जशें तुमी आतां कावन्सिलींग प्लस योगा बॅलन्स हय. करून वयता तशेंच ना हाका हांव इतले हे करना कित्याक की पळय कावन्सिलींग आनी योगा हांवें म्हणलें ती जातात मिक्स. हय आतां मिक्स जाले तुमचे आनी हय. दोनूय गरजेचे आहा हय मिक्स जाताय बी हय. आनी ते दोनूय अशे कॉन्सेप्ट आसा जे मिक्स जातात इजिली आनी जावपाकूच जाय हय. एक्चुअली कित्याक बोथ आर इक्वल हे आसा रोल आसा दोगांचो. स्पोर्ट्सान प्रॅक्टिकली आसली जाल्यार थियरी जायत न्ही थियोरी जायच बट इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एट टायम्स कित्याक तूं प्रॅक्टिकली यू हॅव टू प्रॅक्टीस. म्हजोच हजबंड ही इज अ क्रिकेटर नाव ताणें बीकॉम केलें लायक बीकॉम डुईंग बीकॉम वॉज ऑल्सो व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम कित्याक 12th जावन मागीर एटेंडन्साचो इशू जालो सो तेय बी आसा इट इज नॉट ओन्ली अबावट तुजोच एफर्ट्स बट युनिवर्सिटी तुका सपोर्ट करता आतां खूब करता वेन आय सी म्हणजे हांव कारी कॉलेजीन जेन्ना आशिल्लें लायक खूब तांकां प्रिविलेज मेळटा बट एक टायम असो आशिल्लो जेन्ना मेळना आशिल्ले सो स्पोर्ट्साचे मार्क्स आतां खूब हे करता सो फॉर हिम बीकॉम करप ताका डिफिकल्ट जालें सो ताजें जालें ना एन्ड मागीर ताका यशवंतराव युनिवर्सिटी भायल्यान करची पडली बीकॉम सो बीकॉम ताणें केली कशी तरी कंप्लीट बट ही इज इन टू स्पोर्ट्स नाव आनी अशें वायट दिसना खंय की थियोरी खंय तरी उरल्या ना अशें तुमच्या मिस्टराक एक परफेक्ट खबरूच आसलें न्ही की बाबा आपल्याक क्रिकेटर जावपाकूच हय. जाय तकलेन आसलें आतां भुरग्यांचें कितें जाता खबरूच नासता हा सो एकदम डिग्री ना आनी थंयसरूच हा. त्या जाग्यार ना जाल्यार तेका सो आतां एनईपी जी काडल्या हॅट्स ऑफ खरेंच आय रियली एप्रिशिएट दॅट बिकॉज भुरग्याक त्या एजीर कळपाक लागता आनी हांवें आतां पळयलां भुरग्याक दे नो वॉट दे वॉन्ट तांकां तांचो इंट्रस्ट बी तांकां खूब यंग एजीर कळटा आनी तांकां आतां इतलें सगळें अवेलेबल आसा लायक कितेंय तुमी हाडून दिवपाक शकता तांकां लायक डिफरंट एक्टिविटीज आसता सो इन्स्टेड ऑफ मोबायल दिवपा सोडून त्यो एक्टिविटीज हाडून दिया तांकां वेगळ्या वेगळ्या क्लासीक घाला तांकां सो तातूंत कितें जातलें भुरग्याकूय कळटलें की बाबा म्हाका हें आवडटा तें आवडटा सो देर इट वील फॉर्म म्हणजे खंय तरी तांकां कळटलें की तांचो इंट्रस्ट कित्यान आसा फुडें कित्यान तांणी वचपाक जाय सो म्हाका अशें दिसता आनी बेजीक न्ही थोडे आजुनी मिडल क्लास फॅमिली जे आहा गोंयचे तांकां आजून पेरंट्सांक खबर ना कावन्सिलर म्हणटा की कावन्सिलराचें काम एक्चुअली कितें तें तुमी सारकें ताका पेरंट्सांक सांगा तुमच्या भुरग्यांक पेरंट्स कावन्सिलर कित्याक धाडपाचें आनी कावन्सिलर कित्या खातीर आसपाक जाय एक्चुअली ओके सो कावन्सिलर म्हणजे आतां एज आय टोल्ड यू की गव्हर्मेंटान हो स्टेप घेतला आनी एवरीवेअर देर इज अ कावन्सिलर इज द बेस्ट थिंग आनी कावन्सिलराचो एक जॉब आसता की पीटीए मिटिंग्स जाता तेन्ना पेरंट्साक सांगचें की बाबा कावन्सिलर कितें आमचो रोल कितें सो तेन्ना तांकां सांगपाची इतली गरज आसा की कावन्सिलर कितें करतात एक्झॅक्टली आतां खुबशा पेरंट्साक कितें दिसता की आपल्या भुरग्याक आनी कितें प्रॉब्लेम आसता भुरग्याचें आनी कितें जावपाक भुरग्याक कितें वायट दिसतलें पूण तशें नासता इमोशन्स ते आनी इमोशन्स ल्हानपणाच्यानूच आसतात एकदम धूम जावचे पेक्षा सांगलें हय युनिवर्सल ते सो कितें घेवन बसता ना केन्ना म्हणप ना सो भुरग्याकूय प्रॉब्लेम्स आसता मे बी ते त्या लेवलार आमकां दिसता की कितें घेवन बसला बट ताका ते हर्ट जाता सो हे पेरंट्साक कळपाक जाय की जर भुरग्याक बाबा कितें आवडना और जर भुरगो बाबा केन्ना हर्ट जाता जाल्यार तो हर्ट जाला तुज्या खातीर तुज्या एजीर तो कितलोय बारीक प्रॉब्लेम आसूं न्ही ताज्या एजीर तो
मे बी मेजर प्रॉब्लेम, मे बी फ्रेंडा कडेन झगडलो, फ्रेंड उलयना, कितें घेवन बसला, बट ना तो हर्ट जाला न्ही, सो तेन्ना कोणा कडेन तरी ताका शेअर करपाक जाय. सो इन्स्टेड ऑफ पेरंट, हे आतां प्रॉब्लेम्स अशे आसता जे पेरंट्सूच डील करपाक शकता, रायट. सो पेरंट्सांनी तो एक स्पेस दिवचो भुरग्याक उलोवपाक, भुरग्याक इन्स्टेड ऑफ ताजे प्रॉब्लेम कितें आतां प्रॉब्लेम म्हणनात, कितें घेवन बसता, फुडें लायफ व्हडली आसा अशें म्हणच्या परस, ओके तुका आतां हर्ट जाला मरे, तूं कितें करपाक जाय, तुका टॉक टू देम. हे जर तर घरानूच अशें एनवायरमेंट आसा जाल्यार कावन्सिलर भायर गरज ना. गरज ना अशी न्ही, कित्याक थोडे इश्यूज आमी सांगपा, लायक एडोलसन्स एजार सगळेच वचून आमी घरा सांगनात, बरोबर, रायट. सो तेन्ना पेरंट्सांनी हे अंडरस्टँड करपाक जाय की सगळेच येवन जशी ती तुमकां भुरगेपणान सांगताली आतां मे बी ती सांगपाना, एंड दॅट इज ओके. हे पेरंट्सांनी समजपाक जाय. सो तेन्ना कोण आसा तांकां, जर तर हो प्रॉब्लेम हांगा सॉल्व जायना, फ्रेंड्सां मदीं सॉल्व जायना, जर कोण तरी आसपाची गरज आसता तेन्ना ती कावन्सिलरा म्हऱ्यान येतात. सो तेन्ना तुमी मोटिवेट करपाक जाय भुरग्यांक की बाबा वचा, कितें तरी ताका खाता, आनी खंय तरी हे एकेडमिक्साचेरूय अफेक्ट जाता, दुसऱ्या लायफाचेरूय अफेक्ट जाता, घरा कडेन येवनूय भुरगीं ओग्गी बसता. सो सगळ्याच कडेन अफेक्ट, सोशल लायफ, एकेडमीक लायफ सगळीच अफेक्ट जाता. सो अशें केन्नाय दिसलें विचारा तांकां कितें जालें. जर तर तो सांगपाक सोदना जाल्यार ते सांगपाक सोदना तेन्ना तांकां मोटिवेट करा. पळय तुमच्या स्कुलान कावन्सिलर आसतलेच न्ही, तुका जर तर म्हाका सांगून दिसना जाल्यार ताका सांग, पूण सांग. सो पेरंट्सांक कितें इम्पॉर्टंट कळप की भुरग्यांचे जे मनान आसा ते भायर येवप इज मोर इम्पॉर्टंट. ते मागीर कोणाकूय सांगू ताणी. सो तो ट्रस्ट आनी कावन्सिलिंगाक कित्याक कावन्सिलर म्हणजे कितें होय तुवें क्वेश्चन विचारिल्लो म्हाका. सो कावन्सिलर म्हणजे एक तर आमी टिचर्स न्ही, व्हेरी इम्पॉर्टंट, वी आर नॉट टिचर्स की तांकां कितें शिकयतली ऑर तांकां कितें सांगतली की तूं असोच कर तसोच कर, ना, वी आर नॉट गोईंग टू टेल. इवन वेन वी नो दॅट पर्सन इज डुईंग समथींग रॉंग, ना तूं तसो करपाक शकना आमी म्हणपाक शकना. वी आर कावन्सिलर, आय हॅव टू अंडरस्टँड दॅट पर्सन, रायट. सो वी आर समवन जी सगळें आयकून घेतात, आनी समज आमकां दिसलें की गरज आसा बाबा की पेरंट्साक कळपाक जाय आनी दॅट पर्सन इज इन ट्रबल, सामकोच असो भुरगो सामकोच असो हातून आसा की तो ह्या पॉयंटार पावला की तो स्वताचें कितें बरें वायट करपाक सोदता, ऑर कोणेन ताजे कडेन वायट केला, लायक फॉर एग्जाम्पल रेप ऑर एनी एसॉल्ट, कितेंय जावपाक शकता, कोण ताका रॉंग टच करता, अशें कितें आसा, दॅट टायम वी हॅव टू लायक सांगपाक जाय. आनी ताका विचारतले आमी कोणाक सांगू, दॅट टायम वी हॅव टू लायक गेट देम इन. पूण अदर इश्यूज लायक समज तांकां घरा कडेन कितें इश्यू आसा, केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम घरानूच आसता, रायट. म्हणजे दोनी पेरंट्स कामाक वता, दॅट चायल्ड मे बी फिलींग लोनली, सो ती येवन आमकां सांगता. सो अशें कितेंय इश्यूज आसले जाल्यार वी कावन्सिलर्स आर देर टू लिसन टू देम. आनी आमकां गरज दिसली केन्ना केन्ना हेय बी इश्यूज आमकां वी हॅव टू कन्वे इट टू पेरंट, मागीर तांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेतली आनी आमी मागीर मे बी ग्रुपान सांगतली पेरंट्साक हाव दे शूड बी ऑर शूड बिहेव वेन दे आर एट होम. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की पेरंट्सांनी मोटिवेट करपाक जाय these students to talk, just open up कितेंय इश्यू आसा. मोस्टली खंयच्या हेजेर चड भुरग्यांक प्रॉब्लेम फेस जाता, लायक कसले विचारता तुका? अशें धाकटे आसतना अशें आसता, एक अरावंड 10-15 वर्सां पर्यंत भुरगो
फटफट करून घराकडे सांगता लागले. हय करेक्ट. मागीर एक 15 ते 20 पर्यंत कोणाक सांगू कोणाक नाका. हय हे म्हाका थॉट्स बरोबर येता काय रॉंग येता. हय म्हणल्यार एक्चुअली खंयसून एक्चुअली स्टार्ट जाता तुमकां विचारपाक भुरगे 10th 9th क्वेश्चन आसलो. आता जशें सांगलें लायफस्टायल चेंज जाल्या सो आता हे प्रॉब्लेम्स खूप पयलीं येतात. पयलीं हय 12-13 आता प्युबर्टीज केन्ना जाता 10. सो हे सगळे प्रॉब्लेम्सूय तशे मग बेगीन तितल्यांची येवपाक एक्चुअली लागल्या. एज मॅच्युअर्ड नासता न्हू. मॅच्युअर्ड नासता बट इतलो एक्सपोजर आसा, लायफस्टायल चेंज जाल्या, खूप चेंज जाल्या. सो मॅच्युरिटी बेगीन येता भुरग्यांक. मॅच्युरिटी एज इन आय कांट से लायक कंप्लिटली मॅच्युअर्ड बट फिजिकली दे आर मॅच्युअरिंग अर्ली. सो जेन्ना तशी मॅच्युअर अर्ली जाता तेन्ना तांची क्युरिओसिटी वाडटा. इवन तांचो तो पेरंट्सा कडल्यान मातशें डिटॅचमेंट त्या एजीर दॅट इज व्हेरी नॉर्मल. ओके म्हणजे सगळें सांगपाना. फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टंट एट दॅट एज. म्हणजे ती चड क्लोज, पेरंट्स ना. सो हे सगळें नॉर्मल आनी पेरंट्सांनी हे कशें हे करप डील. पेरंट्सांनी एक्सेप्ट करपाक जाय हो बिहेवियर की अशें आसा. तांकां स्पेस दिवपाक जाय. बट आमी जे सांगपाक जाय एज अ पेरंट तांकां ज्यो गरजेच्यो गोश्टी आसा. एज आय टोल्ड यू जेन्ना तुमी जेवतात तेन्ना कितें तरी उलोवपाक जाय जे रॉंग आसा, मॉरल वेल्यूज मे बी ते उलोवन दिवपाचें तांकां की आमी तुमकां गायड करपाक आसा आनी आमी आसा सदांच. तूं रॉंग आसूं रायट आसूं आमी सदांच आसा. वो इतलेंच जर तर एश्युरन्स पेरंट्स दिता जाल्यार भुरगीं केन्नाच तुमचे कडल्यान पयस वचपाना. मॅम तुमकां आनी शेवटी जर कितें सांगपाक जाय मॅसेज दिवपाक जाय तुमी दिवपाक शकता. मेन म्हणजे मजा करात. अशें ना की तुमी मजा करनाकात. बट जे कितें करतात ते केअरफुली करात. कित्याक सगळे तुमचे फुडार आसा. ओके मजा करप बट केअरफुली करप इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आनी एज आय से की करियर इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. ओके सो करियराचे हे करनाकात की फोकस सायडीन काडनाकात. ओके आनी कितें इश्यू आसा जाल्यार तो उलोवचो. ओके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम्स खूप वाडल्यात. सो कितेंय इश्यू आसूं कितेंय तुमकां जर तर अशें दिसता की कोणाक सांगपाक मेळना जाल्यार खुबश्यो हेल्पलायन्स सुद्दां अवेलेबल आसात. ओके सो तुमी एप्रोच जावपाक जाय. केन्नाच अशें भितर दामून दवरनाका कित्याक जितले भितर दामतली तितली बाटली अशी भितर भरत रावतली आनी वन डे यू नो सोडा कसो ब्लास्ट जाता. खतरनाक आसतलो. सो ते जावपाक दिनाकात. इफ यू आर हर्ट, इफ समथींग इज बॉदरिंग यू ऑल, प्लीज टॉक अबाउट इट. इट मे बी विथ एनीवन. ओके बट टॉक टू समवन हू विल हेल्प यू इन अ करेक्ट वे. त्या फिल्डांतली ते नॉलेज आसपाक जाय. त्या नॉलेज आसपाक जाय आनी कोण तरी व्हडलो आसपाक जाय जो तुका गायड करतलो, जो तुका खड्ड्यान घालतलोच न्ही. आनी आमचो सोशल सरावंडींग सदांच बरो आसपाक जाय. सो 5 थिंग्स आय कॅन डिस्कस लायक वीच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट इज लायक व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मेंटल हेल्थ. जर तर तूं बरो दवरतलो जाल्यार मनशान एक्सरसाइज करपाक जाय. इट मे बी एनीथिंग. आय प्रमोट योगा बट इट मे बी एनीथिंग. बट डू सम एक्सरसाइज. सारकें उदक पियात. उदक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके सो तुजी मेंटल हेल्थ तुजी फिजिकल हेल्थ दोनूय बरें उरपाक जाय तेन्ना उदक पिवचें. डायट आय नो जंक खावयान दिसता बट लिमीट दवरात. लायक मे बी विकान आतां समज तुमी सदांच खाता जाल्यार विकान एकदां नाल्यार 2दां खायात. कमी करपाक ट्राय करा. बिकॉज न्यूट्रिशनल डायट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कित्याक की एन्झायटी न्यूट्रिशना खातीरूय वाडटा. मागीर तुमची न्हीद. रातची रील्स पळयत बसनाकात. न्हिदात. कित्याक न्हीद जितली इम्पॉर्टंट आसा तितलें कांयच ना जगान. ओके सो ती
जितली वरांची न्हीद जावपाक जाय तितली जावपाकूच जाय नाल्यार तकलेक पळय ही जी तकली आसा तीच एकटी वर्क करीत आसता दीस रात ती आमचे सगळे ऑर्गन्स कोण चलयता हांगासूनच चलता. सो जर तर ताका रेस्ट दिना जाल्यार इट वोंट मेक एनी हें सो ताका रेस्ट दियात जितलो दिवपाक जाय तितलो रेस्ट दिवचो आनी लास्ट थिंग इज युअर सोशल सरावंडींग तांच्या बरोबर रावा जी तुमकां ग्रो करपाक हेल्प करतात जी तुमकां पॉझिटिव्ह वे दाखयतात दो पॉझिटिव्ह वे इज ऑलवेज डिफिकल्ट बट त्या वेन वचपाक तुका हेल्प करता तांचे बरोबर रावा इन्स्टेड ऑफ बींग विथ रॉंग ग्रुप आणि दॅट ग्रुप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सोशल सरावंडींग तुजी फॅमिली आसूं तुजे फ्रेंड्स आसूं बट तू ज्यांच्या बरोबर रावता तसोच तू आसतलो संगत का आसा. थँक्यू मॅम सो मच फॉर शेअरिंग युअर नॉलेज Thank अँड you. एक्सपिरियन्स. येस थँक्यू व्हेरी मच म्हाकाय चूज केलें म्हणून टू टॉक अबाउट माय एक्सपिरियन्स आणि होप दिस वॉज वॅल्युएबल अँड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके येस.